शाह आयोगान रिपोर्ट दिवचे पयलीं मिनेरांची बाजू आयकली ना आनी गोंयान हजारांनी कोटीची मायनिंग लूट जाल्या म्हूण एकतर्फी रिपोर्ट दिलो. लीज होल्डरांक तांची बाजू मांडपाक संद आनी निसर्गीक न्याय मेळूंक नाशिल्ल्यान शाह आयोगाच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर मिनेरांचेर कारवाय जावची ना म्हूण सुप्रीम कोर्टान सरकारा कडच्यान उतर घेतिल्लें. तेन्नाच्या एजीन हें उतर दिल्लें. आतां आयर्न ओर ट्रेडर्सूय मूळ मायनिंग केशीन ही सूट मागतात. ट्रेडर फिलीप जॅकोबान ताच्या आड मूळ मायनिंग केशीन आशिल्लो FIR रद्द करचो म्हूण याचिका घाल्ली. ताचेर एसआयटीन शुक्रारा हायकोर्टाक जाप दिली. जस्टीस शाह आयोगाच्या रिपोर्टाच्या आदारान मायनिंग लीज होल्डरांचेर कारवाय जावची ना म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्लें. हाचो अर्थ आयर्न ओर ट्रेडर्साचेरूय कारवाय करचे ना असो जायना. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान सिव्हील लीगल एक्शन घेवंक निर्बंध, मिनचोरये सारके गुन्यांवा आड एक्शन घेवंक निर्बंध आसा. फिलीप जॅकोब आनी ताची बायल टिनू जॅकोबान घाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या याचिकांचेर सुनावणी 4 सप्तकां उपरांत जातली. जॅकोब जोडपे वा ताचो आदवोगाद शुक्रारा कोर्टान नाशिल्ली. मात मिनेर वा लीज होल्डरांचेर फक्त शाह आयोगाच्या रिपोर्टा प्रमाणे एक्शन जावंक शकना इतलें आतां स्पश्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.